नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. अस्तंत बंगालात कोसळ्ळो ममता गड फुल्ले भाजपाचे कमळ. 15 वर्सां उपरांत जालो सत्तेत बदल. आसाम आनी पोंडिचेरीतूय फुडले कमळ. इंडिया अलायन्सात पडिल्ली फूट जाली रुंद. अस्तंत बंगालात काँग्रेसीन स्वतंत्र उमेदवार देविल्ल्यान जाले मतांचे विभाजन. भाजपाक जालो सरळ फायदो. भाजपाच्या बंगालातल्या जैताचे सतीश तोंड थारलो पड्ड्या फाटलो सूत्रधार. 2027 वर्साच्या वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर सतीश तोंडाक परतून आपयतले गोंयांत म्हूण चर्चा आसा सुरू. बोरये खाजोडे खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दुबाविताक पुलिसांनी घेतलो ताब्यात. चुलत काकाचो खून करून काडिल्लो पळ. एसटी राजकीय आरक्षणाची प्रक्रिया निमण्या टप्प्यात. फक्त एकूच अधिसुचोवणी प्रलंबित. रोखडेच घेतले गृहमंत्र्याची भेट. मंत्री तवडकराची माहिती. गोंयांत अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाविशीं मोठी घडामोड मुखार आयल्या. एसटी राजकीय आरक्षणाचो विशय आतां निमण्या टप्प्यात पावला. फक्त एक अधिसुचोवणी प्रलंबित आसा. हे विशीं मुख्यमंत्र्या सयत आपूण लेगीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतलो, अशी माहिती आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकरान दिली. फाटल्या सुमार 2 वर्सांच्यान एसटींक राजकीय आरक्षण मेळटा म्हणून चर्चा चालू आसा. हे विशीं आता महत्वाची अपडेट मुखार आयल्या. अनुसूचित जमातीं खातीर राजकीय आरक्षणाचो प्रस्ताव आता निमण्या टप्प्यात पावला. सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्यार फकत एक अधिसुचोवणी काडपाची आसा. हो महत्वाचो विशय आशिल्ल्यान बेगोबेग मार्गार लावपा खातीर मुख्यमंत्र्याक घेवन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले. हे बसकेत उरिल्ल्या गजालींचेर चर्चा जातली, अशें आदिवासी कल्याण खात्याचो मंत्री रमेश तवडकरान सांगलें. रिजर्वेशनाचो विशय आसा न्ही, रिजर्व पयर आमी म्हणजे आमचे लॉ मिनिस्टर ताका मेळपाक गेल्ले की इल्लोसो गजाली उरली आसा. परत एकदां आमी विजीट करतले. गरज पडले आसात ती ह्या फुडल्या 15 दिसां भितर की आमी आमचे होम मिनिस्टर आसा अमित शाहजीक मेळटले. त्या संदर्भात हांवें मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा, आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षांक सांगलें आसा, आमचे डेलिगेशन वचून मेळटलें. आनी तातूंत कांयच हें उरलें ना. म्हणजे तातूंत प्रोसिजर काय म्हणलें एक सादें नोटिफिकेशन काडपाचें उरलेलें आसा की त्यामुळे तें डायरेक्शन जें आसा न्ही तें अमित भाई कडच्यान मेळचें, आमच्या मुख्यमंत्र्या कडच्यान मेळचें, इतलेंच आसा. बाकी प्रोसेस 100% कंप्लीट जाली. खुबशे इलेक्शन म्हळ्यार जावपाक शकता. प्रयत्न करता म्हणजे तातूंत कांय हिचीच कांय अडचण कांयच उरलें ना. कळ्ळें. एक नोटिफिकेशन काडपाची तोच विशय आसा. आनी तो विशय म्हणजे हांव लॉ मिनिस्टराक मेळ्ळो आसा, लॉ सेक्रेटरीक मेळ्ळो आसा. म्हणजे हांव तो न्ही, आमचें डेलिगेशन मेळ्ळें आसा. ते आमचे सगळ्यांचें एक मत आसा की खंयच्याच प्रकारचें उरलेलें प्रोसेस उरलेलें ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशात 5 राज्याच्या विधानसभा वेंचणुकेची मतमेजणी जाली. केरळ, आसाम, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पोंडिचेरी या 4 राज्यांत आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात मतमेजणी पार पडली. पूण पुराय देशात लक्ष अस्तंत बंगालाच्या 293 जाग्यांच्या मतमेजणीचेर आशिल्ले. भाजपान बहुमताचो आंकडो पार करीत भाजपान तृणमूल काँग्रेसीक हारायली. अस्तंत बंगाल, आसाम आणि पोंडिचेरीत भाजपाक मोठ्या प्रमाणात जैत मेळ्ळी. तशेंच केरळ आणि तामिळनाडूतय भाजपान आपले खाते उघडले. त्या भुमीचेर जशें आतां आमी आयकलां पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीची जी भुमी, त्या भुमीचेर तांची आयडियोलॉजी, तांचे विचारधारा ते घेवन ते जगले. त्या पंडीत श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पदस्पर्शान आणि जन्मान पावन जाले त्या भुमी भितर
कमळ फुलले आणि ते सुद्धा पूर्ण बहुमतान जे आसा त्या खातीर परत एकदा ह्या सगळ्यांचे अभिनंदन आणि तांच्या हातूंतल्या नेतृत्वान भितर मानवी नरेंद्र मोदीच्या विकासाची गंगा वेस्ट बेंगालांनी भितर जातली आणि मोठ्या प्रमाणात थंयचो नवीन रोजगार आसतलो, थंयचे हे सगळें इन्फ्ल्ट्रेशन आसतलें, कितें घुसपेट आसतली ती बंद जातली. त्याच बरोबर तें उतर दिल्लें आसा माननीय अमित जीशान तें सुद्दां सगळें फळां जावन एक वेस्ट बेंगालचो जातून भितर इतले महान प्रगती विभूती जन्माक आयली, इतली व्यक्तिमत्व जन्माक आयली, जांचे उपन्यास बरोवपी कादंबरीकार आसतले, मागीर ज्येश्ठ श्रेश्ठ साहित्यीक आसतले, त्याच बरोबर थंय स्वातंत्र्य सैनीक आसतले, ते धगधगते एक अग्निकुंड ते तातूंत भितर काली मातेचो आशिर्वाद आणि दुर्गा मातेचो आशिर्वादान आयज येदें व्हडलें यश आमकां मेळ्ळें. आसामूय रिपीट जालें तुमी आसामाक कारण भारतीय जनता पार्टीचे हातूंत भितर आसाम सुद्दां रिपीट जातलें हें सगळ्यांकच खबर आशिल्ली. रिजल्ट येता तो अपेक्षीत रिजल्ट आसा. ज्या तरेन बंगालचो विशय गेली कितलींशींच वर्सां चलतालो आनी ज्या तरेचे म्हणजे ज्या तरेचे शासन जशें म्हणटात बंगाली चलतली आनी ते मोडून काडपाचें सुचोवण्याचें आसलें तेंच्या लोकांनी निर्णय घेतलो आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आतां पर्यंत जो आसा न्ही 10-10.5 वर पर्यंत आसा न्ही रिजल्ट आमी लक्षांत घेतलो की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जनता पार्टीक मेळटा आनी एक अशा तरेचे म्हणजे ज्या तरेचे म्हणजे खोटें खोटारडें अशा प्रकारची एक्टिविटी आसा लोकांच्या मतीक भ्रश्ट संक्रमीत करून जे आसा न्ही शासन करपाक जो प्रयत्न ममता बंदी करता जे लोक करतले आसा ते मोडून काडपाचो निर्णय आसा तो खंयच्या बंगालच्या जनतेन घेतलेलो आसा आनी तो आज सांजपर्यंत जो आसा न्ही सांजपर्यंत दनपार पर्यंत आसा न्ही स्पश्ट चित्र लक्ष येता आनी त्यामुळे हांव बंगालच्या लोकांचें स्वागत करता आनी जे एक बरें सुशासन चलोवपाच्या लोकांनी आसा त्या निर्णयाचे त्या उमेदीन जे आसा परत एकदा बंगालचे लोक भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्या नेत्यांचे अभिनंदन पात्र आसा. गेल्ल्या म्हयन्यात 5 राज्याच्या विधानसभेचे इलेक्शन जाल्ले आनी सगळीं राज्यां जी इलेक्शनाक गेल्ली थंय आसाम सोडलें जाल्यार बीजेपीची राजवट नाशिल्ली. एक अशें दिसतालें की अटीतटीची सगळे कडेन लढती जातल्यो आनी आज जेन्ना आमी रिजल्ट पळयता आसामाक म्हणून टोटल स्वीप जालें, भारतीय जनता पार्टी टोटल स्वीप केलें, पूण बेंगालाक ज्या जाग्यार अटीतटीची लढत म्हणटाली थंय सुद्दां आज बीजेपी 200 सिटां कडेन लागीं पावत आयिल्ली आसा. एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आमचो गृहमंत्री अमित शाह आनी पक्षाचो अध्यक्ष नवीन आनी ज्या पद्दतीन स्ट्रॅटेजी केली, काम केलें, प्रोपागंडा केलो, दीस रात ते भोवले, हे सगळें पळयतकीर एक लक्षांत आयलें की लोकांनी तांचेर विश्वास दवरलो, भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरलो आनी आज बंगालाक पश्चिम बंगालाक टोटल बीजेपीचे वारें आमकां दिसलें आनी बीजेपीचे सीट्स 200 कडेन पावत आयले. इवन तामिळनाडू जो डीएमके इतले वर्सां राजवट करयताले ती राजवट सुद्दां पूर्णपणे उखडून गेल्ली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. तातूंत मागीर एआयएडीएमके बीजेपी आनी नवी पार्टी जी जाल्या जीबीके तांणी चडांत चड जागा हे तांचे वाट्याक गेल्ल्यो. खुद्द हो इलेक्शन हरता ताजो चलो इलेक्शन हरता अशें वातावरण आमकां दिश्टी पडलें. इंडिया अलायन्सा उपरांत विरोधकांमदीं पडिल्ली फूट आनीक वाडली. 2020च्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, आप, तृणमूल काँग्रेस आनी हेर पक्ष एकठांय आयिल्ले, मात तांचे उपरांतचे वेंचणुकेक सगळे भिंगसाळे. दोन 2025च्या दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षान वेगवेगळे उमेदवार देंवयल्ल्यान मतांचे विभाजन जालें. काँग्रेसीन स्वतंत्र उमेदवार उबो केल्ल्यान मतांचे विभाजन जालें आनी ताचो थेट फायदो भाजपाक जालो, मात काँग्रेसीचे एकूय सीट येवंक ना. अशीच परिस्थिती अस्तंत बंगालातूय पळोवपाक मेळ्ळी. तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आसतना लेगीत काँग्रेसीन स्वतंत्रपणान वेंचणूक लडयली. हे खातीर मतांचे विभाजन जालें आनी ताचो फायदो परतून एकदा भाजपाक जालो आनी तृणमूल काँग्रेसीक हार खावची पडली. ह्या फाटभुंयेर काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें अशें आसा की
दिल्ली आणि अस्तंत बंगालात मतांचे प्रमाण तपासपा खातीर हो प्रयोग केल्लो. मात ह्या रणनितीचो फायदो भाजपाक जाल्लो स्पश्ट दिसता. भाजपाक हारोवपा खातीर विरोधकांचो हेतू आशिल्लो जाल्यार काँग्रेसीन आपले स्वतंत्र उमेदवार देवप कितपत योग्य आशिल्ले असो सध्या प्रश्न पडला. आता 2027 उत्तर प्रदेश, गोंय, मणिपूर, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात विधानसभा वेंचणूक जातली. पंजाबात सध्या आम आदमी पक्षाची सत्ता आसा. अशा परिस्थितीत परतून काँग्रेसीन स्वतंत्र लढपाचो निर्णय घेतलो जाल्यार ताचो फायदो परतून एकदा भाजपाक जातलो काय कितें असो प्रश्न पडला. तशेंच गोंयांत आप आनी काँग्रेसी मदीं तूं मेळम्या सुरू आसा. ही परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार 2027 विधानसभा वेंचणुकेत गोंयांत मतांचें विभाजन जातले हें निश्चित आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोरये काजोडे वाठारात जाल्ले खून प्रकरणात फरार आशिल्ल्या गौरेश नायकाक पुलिसांनी ताब्यात घेतली. पुलीस ताची चौकशी करतात. क्षुल्लक कारणावेल्यान दोगा पुतण्यांनी आपल्या चुलत काकाच्या मानेचेर कुऱ्हाडीन हल्लो करून ताचो खून केल्लो. जमिनीच्या वादांतल्यान हो खून जाल्ल्याचे सुत्राकडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. नमस्कार, आम्ही फोंडा पोलीस स्टेशन आसा थंय आसा. ज्या जाग्यार हांगा एक पुलिसा समोर एक आव्हान आसलें, कारण तो खून प्रकरणात जो गौरेश नायक आसलेलो हो फरार आसलेलो आणि पुलिसा समोर एक आव्हान आसलें. तें आव्हान आज कंप्लीट जाल्लें आसा. गौरेश नायक जो आसा फरार आसलेलो ताका आज पुलिसांनी ताब्यात घेतले आसा. हेच्यान पयलीं तेजो भाव साहिदीप नायक हेकाय तेणी ताब्यात घेतलेलो आनी ताका आतां सद्या GMFC कोर्टान जेन्ना ताका उबो केलो तेन्ना ताका पुलीस 10 दिसांच्या पुलीस कोठडी ताका रिमांड मारलेलो आसा. आनी आतां रोखडोच ताका अर्दवर भितर हो गौरेश नायक हो सद्या पुलिसांक मेळिल्लो आसा. आतां सद्याक तेजी तपास हांगा फोंडा पुलिसेन PI जो आसा मोहन गावडे तो सद्या तपास चालू करता, चौकशी चालू करता. आनी हेजे मुखार कित्याक लागून मर्डर जाली, कित्याक कारण कितें आसलें हें सगळें हेजो उलगडो जातलो तेन्ना पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक सर्गेश श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांणी अस्तंत बंगालाचे बांगलादेशात विलीन जावपापासून रक्षण केल्ले. आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन घुसखोरांसावन अस्तंत बंगालाचे संरक्षण केला. भारतीय जनता पक्षाची जैताची सर्त चालूच उरतली. येवपी विधानसभा वेंचणुकेत गोंयांत 30 सुवाती मेळटल्यो असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. अस्तंत बंगाल, आसाम, पुडुचेरीत भाजपाक मोठ्या प्रमाणात येस मेळ्ळे. केरळ तशेंच तामिळनाडूतय भाजपान आपले खाते उघडले. हे निमतान भाजप पक्षा वतीन पणजेत जैत मनयले. जाहीर बसके उपरांत विजय यात्रा लेगीत काढली. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री, आमदार तशेंच हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले. 5 राज्यांतल्या वेंचणुकांनी मेळिल्ले यश हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आनी कार्यकर्त्यांच्या अथक यत्नांचे परिणाम. येवपी वेंचणुकेत गोंयांत पक्षाक 30 सुवाती निश्चित मेळटले असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान उक्तायलो. उत्साह मनोवपा खातीर हांगासर जमल्या. वेस्ट बंगालात ममता दीदीचो खेला खत्म हुआ आणि कमल राज्य सुराज्य ज्या मोदीजीच्या नेतृत्वाच्या सकयल ते सुरू जाल्लें आसा. आमी ताका म्हणटा की खऱ्या अर्थात जेन्ना बांगलादेश तयार जातालो तेन्ना वेस्ट बंगाल वाचोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार श्यामा प्रसाद मुखर्जी तेन्ना केलें. आणि आज घुसखोरा पासून परत एकदा वेस्ट बेंगाल वाचोवपाचें जर काम कोणी केलें आसत जाल्यार मोदीजीन केलें. हेच ह्या देशाचें सत्य आसा. आणि म्हणून आमी म्हणटा आज आमकां गर्व आसा की वेस्ट बेंगाल ह्या देशा कडेन जोडून दवरपाचें काम हे फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीन केला. तेन्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी केलें आणि आता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें. आमकां गर्व आसा मोठ्या उमेदीन सांगपा खातीर घुसखोराक वेस्ट बेंगालांतल्यान भायर धांवून दिवपाचे 1000 फुडे ह्या देशाचो नागरीक आसा. तेकाच ह्या देशाच्या मताचेर अधिकार आसा, तेकाच ह्या जमनीचेर अधिकार आसा आणि तेकाच ह्या राज्यातल्या प्रत्येक गोष्टीचेर अधिकार आसा. हांगासर घुसखोराक ह्या देशात थारो मेळचो ना, घुसखोराक वेस्ट बेंगालात थारो दिवचो ना. हे आमकां वेस्ट बेंगालच्या जनतेक दाखोवन दिल्लें आसा. हांव पयले फावटी अभिनंदन करता आमच्या 5 राज्यांत जाल्ल्या सगळ्या निवडून आयिल्ल्या सगळ्या भारतीय जनता पार्टी आणि NDA अलायन्स या सगळ्या आमदारांचे हांव मोठ्या प्रमाणात खूप खूप अभिनंदन गोयच्या जनतेच्या वतीन करता, गोयच्या सरकाराच्या वतीन करता. या विजयाचे श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि अमित भाई शाह हांकां खूप मोठ्या प्रमाणात वता. तांच्यांनी काढलेले वेस्ट बेंगालातले कष्ट
फाटल्या 15 दिसांक काढलेल्यो 26 रॅली आम्ही सगळ्या जाणांनी पळयला आणि ज्या पद्धतीचो अफाट प्रेम वेस्ट बेंगालच्या जनतेन तांकां दिलो, आसामातल्या जनतेन तांकां दिलो आणि बाकी केरळ सारकिल्या ठिकाणी आम्ही आमचो अकाउंट ओपन करपाक शकले. पोंडिचेरीन आमचे परत एकदा राज्य आयले आणि त्याच बरोबर तामिळनाडूत आम्ही AIADMKच्या बरोबर आमचे खाते खोलला. हाच्या खातीर सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि अशाच पद्धतीची स्पिरिट आज कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत वजात थंयसर आज कमळ फुललेले आसा. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या आम्ही नेतृत्वाच्या सकयल विकास पळयत आसा आणि पहिले फावटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर हो रिझल्ट जो आसा आम्ही डेडिकेटेड मोदीजी करतात. पण त्याच बरोबर 2029 परत एकदा NDAचे सरकार, परत एकदा मोदीजी प्रधानमंत्री हो रिझल्ट हे निश्चित करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपान पश्चिम बंगाल विधानसभा वेंचणुकेत TMCचेर जैत मेळयले. ह्या येसा फाटल्यान गोंयचे पूत आनी भाजपाचे संघटन मंत्री सतीश धोंड हे पड्ड्या फाटले सूत्रधार आसात. तांणी बंगालात संघटन मंत्र्याचो ताबो घेतले उपरांत भाजपाक बंगालात पयलेच खेपे यश फावो जाला. जाल्यार गोंय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार हांणी तामिळनाडू प्रभारी म्हूण गेल्लो. तेतून तामिळनाडूंतल्या काँग्रेसीत हार खावची पडली. सतीश धोंड हे भाजपाचे एक ज्येष्ठ फुडारी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे आदले प्रचारक आसात. जुलै 2022 वर्सा तांची अस्तंत बंगालात संघटन मंत्री म्हणून नेमणूक जाल्ली. गोंयांतल्या तांच्या यशस्वी वावरा उपरांत बंगालातली पक्षाची संघटनात्मक मांडावळ घट करपा खातीर आनी संघटन महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती हांकां आदर दिवपा खातीर तांची बदली बंगालात जाल्ली. 21 जुलै 2022 ह्या दिसा भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हांणी धोंडाची नेमणूक केल्ली. खास करून पंचायत आनी 2024च्या लोकसभा वेंचणुके खातीर बंगालात भाजप संघटना घट करप हो तांच्या नेमणुके फाटलो मुखेल उद्देश आशिल्लो. मुळाव्या पांवड्यार संघटनात्मक वावर करून बंगालात भाजपाची शक्त वाडोवपाची जापसालदारकी तांचेर सोपयल्ली. ह्या संघटनात्मक वावराचे फळ निमणे भाजपाक फावो जाले. धोंड हांची बंगालात नियुक्ती जाले उपरांत पयलेच खेपे भाजपान फकत बंगालाचो गड भेदूंक ना, जाल्यार 15 वर्सां सत्तेत आशिल्ल्या TMCक घरा धाडून भोवमतान आंकडो हुपला. 2022 वर्साचे वेंचणुके वेळार गोंयांतय ताणें पक्षाक मजत केल्ली. आता 2027 वर्साच्या विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत चालू आशिल्ली आंदोलनां आनी राजकीय घडणुको पळोवन धोंडाक गोंयांत आपयतली अशी चर्चा जावपाक लागल्या. मजगतीं गोंय काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकार तामिळनाडू प्रभारी म्हूण गेल्लो, मात तामिळनाडू काँग्रेसीक हार खावची पडली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराचे काम निमण्या पावण्यार आसतना बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून कामाक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्या अशें कळटा. प्रशासनान बंदी घालून लेगीत कांय वाहन चालक नेमाक आडनदर करतात. हाका लागून प्रकल्पाच्या गतीचेर परिणाम जावपाक लागला अशें आयकुपाक येता. मजगतीं पुलाचें काम उबारपाचें काम पुराय जालां आनी फुडल्या टप्प्यात स्लॅब लावपाचें काम सुरू जातलें. हे काम खूब धोक्याचें आशिल्ल्यान संबंदीत रस्ते पुरायपणान बंद दवरप गरजेचें आसा अशी माहिती मुखार आयल्या. गोंडाळे रेल्वे फ्लायओव्हराचे काम निमाण्या पावण्यार आसतना बंद रस्त्यावेल्यान सुरू आशिल्ल्या येरादारीक लागून कामाक आडमेळी निर्माण जावपाक लागल्यात. प्रशासनान बंदी घालून लेगीत कांय वाहन चालक नेमाक आडनदर करतात. हाका लागून प्रकल्पाच्या गतीचेर परिणाम जावपाक लागला अशें कळटा. रस्तो पुरायपणान बंद दवरप ही सुरक्षेची गरज आसा. सध्या पुलाचे खांब उबारपाचें काम पुराय जालां आनी फुडल्या टप्प्यात स्लॅब लावपाचें काम सुरू जातलें. हे काम खूब धोक्याचें आशिल्ल्यान संबंदीत रस्ते पुरायपणान बंद दवरप गरजेचें आसा. मे म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन रस्त्या संबंदीत काम पुराय करपाचें ध्येय प्रशासनान दवरला. तशेंच कामाची गती वाडोवपा खातीर रातच्या वेळार काम करपाची येवजण आंखल्या अशें कळटा. तशेंच पुलीस बंदोबस्त वाडोवपाचो निर्णय घेतिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं पोरने गोंय आनी गोंडाळे रस्तो बंद म्हूण सुचोवणी आशिल्ले बॅरिकेड्स कुशीक काडून येरादारी सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. संबंदीतांच्या दुर्लक्षाक लागून फाटल्या वर्सा सावन अपेक्षीत गतीन काम जावंक ना. हाका लागून हो प्रकल्प रखडला. येरादारी पुलीस आसून लेगीत गाडयांच्या येरादारीचेर निर्बंध नाशिल्ल्यान येरादारी बिनधास्त सुरू आसा. देखून हांगा पुलीस कित्याक तैनात केल्या असो प्रस्न थळाव्यांनी उप्राशिल्ल्याचें कळटा.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरोडा काराय वाठारांतल्या अंगणवाडीत फाटली 3 वर्सां जाली लायट नाशिल्ल्याचें मुखार आयला. ह्या अंगणवाडीत शिकपी विद्यार्थ्यांक लायटीची सुविधा ना. आता गरमेच्या दिसांनी तांकां भायर वरांड्यांचेर बसून शिकचें पडटा. लायटीचे बिल प्रलंबीत आशिल्ल्यान अंगणवाडीत विजेची जोडणी तोडल्याचें कळून येता. देखून थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जायत आसा. पळयात. शिरोडा मतदारसंघातल्या काराय वाठारांत आशिल्ल्या अंगणवाडीत फाटली 3 वर्सां जाली लायट नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला. ह्या अंगणवाडीत वाडट 15 विद्यार्थी शिकतात. कांय वर्सां पयलीं ह्या इमारतीचें नूतनीकरण केल्लें. मात इतले पयशे खर्च करून मुळाव्या शाळेंत विद्यार्थी ना. फकत अंगणवाडी चलता आनी अंगणवाडीत आतां लायट ना. आता गरमेच्या दिसांनी विद्यार्थ्यांक शिक्षण घेवप कठीण जालां. तांकां भायर वरांड्याचेर बसून शिकचें पडटा. ह्या नादी ह्या इमारतीत विजेची जोडणी आशिल्ली, मात 4,000 रुपयाचें बिल प्रलंबीत आशिल्ल्यान ह्या अंगणवाडीत विजेची जोडणी तोडिल्ल्याचें कळून येता. तशेंच वजनगाळ ह्या वाठारांतल्या शाळेचें 80,000चें बिल भरपाचें आशिल्ल्यान तांची वीज जोडणी तोडल्या. देखून ह्या शाळेत अंगणवाडीत शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांकूय लायटीची सुविधा मेळना. देखून थळाव्या आमदारान हातूंत लक्ष घालचें आनी वीज जोडणी दिवची अशी मागणी जायत आसा. आमी काराय ह्या गांवांत आसा, ज्या जाग्यार शिरोडा मतदारसंघान हो गांव येता. जो पळयता तुमी की काराय हांगा एक बालवाडी चलता. गेले 3 वर्सां ही जी बालवाडीन भुरगीं आसा त्या भुरग्यांक हांगा लायटीचें कनेक्शन ना. 2015 हे शाळेन भुरगीं बंद जाल्ली, पूण शाळा 2015 नंतर कितलेशेच पयशे मोडून शाळा रिनोवेट जाल्ली. तेच बिल्डिंगेन ही बालवाडीची वर्ग चलता आनी ह्या बालवाडी वर्गा खातीर भुरग्यांक गेली 3 वर्सां लायटीचें कनेक्शन ना. हें एक आश्चर्य आनी अजापाची गोश्ट आसा. कारण हांगा लोकप्रतिनिधी जवळ आसा जो ह्या मतदारसंघाची नेतृत्व करता, सुभाष शिरोडकर. आनी हे काराय जी शाळा आसा ती रिनोवेटूय केल्ली तेणीच आसा. आनी हे शाळेन जर आतां हांगा जे अंगणवाडी भुरग्यां खातीर जर लायट मेळना जाल्यार भुरगीं शिकतलीं कशीं? आतां ह्या दिसांनी इतली गरमी पडटा, ते गरमे खातीर भुरगीं वर्गां बसची वाटायची हांगा फुटपाथार येवन भायर तेंचेच भितर भायर वरांड्याचेर बसता आनी हांगा ती भुरगीं शिकता. तेन्ना अशें दिसता की ह्याच भागांत आनी एक वजनगाळ शाळा आसा, तेवूय शाळेन जवळ जवळ गेली 80,000 बिल भरपाचें आसा म्हणून लायटीचें कनेक्शन ना. ताकाय लागून तिवूय शाळेन भुरगीं तशींच आसा. तेन्ना ह्या भागांत जे आमदार आसा तेणी, हे लोकप्रतिनिधी आसा तेणी जाता तितले बेगीन हे शाळेक जावं बालवाडीन हांगा लायटी कनेक्शन दिवचें आनी तांकां भुरग्यांक शिकपाची सोय वेवस्थीत करची. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरोडेच्यान एकनाथ खेडेकर. दक्षिण गोंयचो खासदार आनी केपेंचो आमदार हांणी दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेत रेल्वे प्राधिकरणा कडल्यान वेळ सेवा सुरू आशिल्ली जमीन संपादन करप बंद करची अशी मागणी केली. फाटल्या 4 वर्सां सावन ह्या प्रकरणाचेर फक्त तारख्यो मेळटा, मात सुनावणी जायना असो आरोप काँग्रेसीन केला. रेल्वे प्राधिकरणान ह्या जमिनी संबंधी कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां सादर करूंक ना जाल्यार गोंय सरकार थळाव्यांक तेंको दिवपा परस रेल्वे प्राधिकरणाक मजत करता. देखून मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार कायदो आनी सुवेवस्था हातीन घेतले अशी शिटकावणी काँग्रेसीन दिली. ही डिलिंग टॅक्टीक आमकां एग्री ना. 4 वर्सां जालीं अशेंच गुणायतात. तारीख दी आमकां नाल्यार हाडचें ना. ताणें आतां 3 तारखेर दिल्या आनी आमी सांगलां आर्ग्युमेंट स्टार्ट जावपाक जाय. नाजाल्यार आर्ग्युमेंट केन्ना स्टार्टूच जावचें ना. सगळे येतले आनी 46 लोक येतले आनी ती आयज तो जज सांगता की देर इज अ प्रोसिजरल एरर, की ती पार्टींक खंय नोटीसूच दिवना. तो कोणाचो फॉल्ट? ताजो आमी गुन्यांव करना की तो न्यू जज बसला. पण ताचे पयलेचे कोण आसा तांकां देर मस्ट बी सम प्रोसिजर टू टेक एक्शन अगेन्स्ट दीस पीपल फॉर फेलियर इन इम्प्लिमेंटींग द प्रोसिजर. सदां गोंयकार म्हाका सदां वी आर बींग स्ट्रेंजर्स आमल्या ओन गोंयां. जे गोंयकार म्हणटा गोंयां आमी स्ट्रेंजर्स जावपा पडे. आनीक खरें दूख दिसता जेन्ना आमगेले भाव वेलसांव कांसावली आख्या एरियान ते लास्ट फ्रॉम सो मेनी इयर्स दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट पोजेशन ऑफ देयर ओन लँड. आनी जेन्ना कोंकण रेल्वेज आमगेल्या स्वता जाग्यार हे म्हाका दिसता तेंगे पिळग्यां पिळग्यो ज्यो प्रॉपर्टी सांबाळटली, बीग एन्सेस्ट्रल हावजीस आमगेली हे इतले गोंयचे संस्कृताय सांबाळटली हे रेल्वेज काबार जाताय. म्हाका सुद्दां इट इज हाय टायम नाव तांकां प्लीज सर मॅडम आनी कोणा म्हणपाक म्हाका सुद्दां टायम गेलो. आनीक आतां आमी जायत एफर्ट घेताय फॉर अदर थिंग्स.
let us put only 10% of effort to save our Goa. Amongst everyone, cutting across party lines, everyone, we should all come together to save Goa. काल बाळ्ळी कोंकण रेल्वे वचूंक पयलीं MDR रोड आशिल्लो तो कोंकण रेल्वे म्हाका सिनियर रिजनल मॅनेजर जाता आपण थिंगा ऑफिस आपली रस्तो आतां आपणागे प्रॉपर्टी म्हणटा हांवें तें काम बंद दवरलें. आय कूड डू इट बिकॉज पीपल वर देअर विथ माय कूड डू इट. बट हियर आय फील एवरीवन आपणाक कित्याक पळाव हो जे आहा तो तकल्यान ते काळो गोंय सांबाळपाक मागसर हांव तरी मुखार येयलें with all our brothers and sisters from this area. We will save Goa. Otherwise, आता कॅप्टनाचा त्या प्रमाणे रस्त्यार येवपाक गरज आहा. रस्त्यार येवपाक गरज आहा गोंय सांबाळपाक. अदरवायज गोंयकार म्हणून तें काबार. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11